नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मांद्रे कॉलेजीक अनुदान न्हयकारपाचे कारण सारखे काय फाल्स। सरकार म्हणटा फक्त 7 किलोमीटराचेर कॉलेज, वस्तुस्थिती वेगळीच। प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। मांद्र्या जुनुसवाड्यार 50 आकांतवाल्याची टोळी भोंवता म्हूण अफवा पसरावपी तिगा तरणाट्यांक एटीएस आनी पेडणे पुलिसांनी धरून वडयले भितर। सरकाराचे प्रशासन डिस्चार्ज, सिनियर अधिकाऱ्यांचेर वजे, 280 अधिकाऱ्यांकडेन 2 ते 3 खात्यांचो एडिशनल चार्ज। जुई सुद्धा सुटिल्ले ना। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। काशी मठाधीश सुधींद्र तीर्थ स्वामींक मुक्ती। मुंबई 7 व्हिल्स हॉस्पिटलात चालू आशिल्ले उपचार। हरिद्वारात स्वामीचे निमणे दर्शनाक लोकांची गर्दी। हरिद्वारात समाधी। आणि न्हयतल्या गाळातली रेव हायवेच्या बांदकामाक वापरपाचो केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाचो चल्ला विचार। पीडब्ल्यूडी करता टेस्टिंग। सुदीन म्हणटा सादल्यार बरेंच। खबरो विस्तारान। मांद्रे कॉलेजीचे राजकारण चल्ला काय कितें? कॉलेजीक अनुदान न्हयकारपाचे कारण सारखे काय फाल्स? एके वटेन मुख्यमंत्री पार्सेकाराचेर खलपाची कॉलेज काबार करूंक उठला म्हणून आरोप जाता आसतना प्रुडंटान पेडण्या वचून ग्राउंड झिरो परिस्थिती पळयली। मांद्रे कॉलेज आनी सरकारी कॉलेजां मदीं फक्त खंय 7 किलोमीटर अंतर। ताका लागून अनुदान दिवप शक्य ना म्हणून सरकाराचो आर्ग्युमेंट। मात वस्तुस्थिती वेगळीच। पळयात रिपोर्ट। मांद्रे कॉमर्स, इकॉनॉमिक्स अँड मॅनेजमेंट कॉलेज 2012 सावन चलता। आता ह्या कॉलेजीक सरकार अनुदान दिवंक तयार नाशिल्ल्यान आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप सरकार आनी शिक्षण मंत्री पार्सेकाराच्या नांवान बोवाळ मारता। सरकारान अनुदान न्हय करपाचें कारण दिलां तें अशें। पेडणे कॉलेज आनी मांद्रे कॉलेजी मदीं खंय फक्त 7 किलोमीटर अंतर। म्हापशांत 3 कॉलेजी कॉमर्स शिकयतात। ताका लागून सारको बेज असेसमेंट आनी शिक्षणीक मॅपिंग करनासतना हे कॉलेजीक खंय अनुदान दिवप योग्य न्ही म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट। This year we had the strength above 100, 120 or so, but still they removed the excuse and they started saying that no, the Pernam College, which is their government college of Pernam, and this particular college, the distance is less than 7 kilometers, which we all know it's not a fact. प्रुडंटाच्या टीमीन पेडण्या वचून मांद्रे कॉलेज आनी पेडण्या कॉलेजीमदीं खरेंच कितले अंतर आसा तें पळयलें। हरमल, कोरगांव आनी पेडणेच्यान गेल्यार मांद्रे कॉलेज ते पेडणे कॉलेजी मदीं 25 किलोमीटर। आगरवाडो, पार्श्यां, तुया वाटेन गेल्यार 12 किलोमीटर आनी भायड तुयें पेडणे सावन गेल्यार पेडणे कॉलेजी कडच्यान पेडणे कॉलेज 10 किलोमिटरा परस चड। सरकार म्हणटा फक्त 7 किलोमीटर। ही स्थिती मांद्रे कॉलेजीची। दुसरे वटेन मांद्रे कला आनी वाणिज्य हायर सेकंडरी ते हरमल पंचक्रोशी कला आनी वाणिज्य हायर सेकंडरी फक्त 5 किलोमिटरांचेर। त्याच प्रमाण कोरगांवची कमळेश्वर कला आनी वाणिज्य हायर सेकंडरी ते हरमल पंचक्रोशी कला आनी वाणिज्य हायर सेकंडरी फक्त 5 किलोमिटरांचेर। ह्या केशीत मात एकेच तरेचे विशय शिकोवपी नवी हायर सेकंडरी लागींच्या हायर सेकंडरीची वाट लावंक शकता हें अर्थ खात्याक दिसना। हरमल पंचक्रोशी हायर सेकंडरींतल्यान शिक्षण घेवन मांद्रे कॉलेजीन शिकपी कांय भुरग्यांक प्रुडंटान गाठले। बसीचो प्रॉब्लम कित्याक पेडणे लायनीक चड बसी रोखडे जाय तशें मेळना। दुसरो प्रॉब्लम म्हटल्यार पेडणे कॉलेज मातशें चड लांब पडटा। जे आमचे मांद्रेंतले स्टुडंट मांद्रे कॉलेजीन अफोर्ड करूं शकता कित्याक भायल्या डीएमसी किंवा सारस्वत कॉलेजी असल्या सारक्या डायरेक्टली विचारता प्रिंसिपल की तुमी खंयसर येता मांद्रे तुमचें कॉलेज आहा की थंयसर तुमी मांद्र्यांत एडमिशन घेवं शकता मांद्रे कॉलेजीन। वी हर्ड द न्यूज दॅट ग्रँड मेळना जाल्यार कॉलेज बंद जावं शकता म्हणून पॉसिबिलिटी आसा। सो आतां आमी फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर दिलें, नेक्स्ट इयर आमी कॉलेजीन खंय वचपाची। सो आनी भुरगीं इतली आसा की डीएमसी झेवियर्स एंड ऑल दे वोंट गिव द बिकॉज तेंची क्रायटेरिया बीन खूब आसता। सगळीं टेंशनान आसा कित्याक म्हाजी एसवाय आनी फुडल्या वर्सा मागीर टीवायन आमकां खंय दुसरे कडेन एडमिशन मेळटलें काय ना अशें तांकां मागीर आमकां मेळोंक ना। मागीर आमी कितें करपाचें फुडें, ताका लागून आमकां सगळ्यांक टेंशन आसा घरान। म्हापशेच्या कॉलेजींनी एडमिशन मेळूंक नाशिल्ल्या मांद्रे कॉलेजीच्या कांय भुरग्यां कडेन आमी उलयले। दुसऱ्या कॉलेजीन आमकां हें एडमिशन दिना, लेस पर्संटेज आसल्या, पूण ह्या कॉलेजीन दिता। खूब जाणांचें बरें दिसता, बरीं भुरगीं शिकोंकूय पावता थिंगा, नाल्यार थोडी लेस पर्संटेज येता म्हणून घरा उरतात। मुक्त गोंयांत शिक्षणाची बुन्याद घालपी भाऊसाहेब बांदोडकार मांद्रे मतदारसंघाचो एका तेंपावेलो आमदार।
त्याच मांद्र्यान शिक्षणीक संस्थांक सरकारी अनुदाना वयल्यान एकमेकांचे पांय ओडपाचें राजकारण सुरू जालां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्र्या जुनुसवाड्यार 50 आकांतवाद्याची टोळी भोंवता म्हणून अफवा पसरावपी तिगा तरणाट्यांक पेडणे पुलिसांनी धरून भितर उडयले. जुनुसवाड्यावेल्या रिवा रेस्टॉरंटात कामाक आशिल्ले ह्या तिगा जाणांनी आयतारा सांजे पुलिसांक फोन करून मांद्र्या आकांतवादी भोंवतात म्हणून सांगले. फोन येतनाच ATS आनी थंयचे पुलीस सुवातेर पावले. त्या तिगांनी फकाणां केली म्हणून कळ्ळे उपरांत तांकां भितर उडयले. तांकां हणजून लॉकअपात दवरल्यात. मांद्र्या जुनुसवाड्यार 50 आकांतवाद्यांचे गँग भोंवता म्हूण आयतारा सांजे तीग तरणाट्यांनी पेडणे पुलिसांत फोन केलो. फोन येतनाच ATS आनी पेडणे पुलीस थंय पावले. मात चौकशी केल्या उपरांत तिगाय तरणाट्यांनी अफवा पाताळयली म्हूण पुलिसांक कळ्ळें. नेपाळचो आशुतोष, उत्तरांचलचो बलराम आनी मुंबयच्या प्रसाद म्हणटा ताका पुलिसांनी भितर उडयला. तिगूय थंयच्या रिवा रिसॉर्टांत काम करपी. पेडणे पुलिसांनी तांकां अटक करून हणजुण्या लॉकअपांत दवरल्यात. इतले मजगतीं वाळपय सत्तरीत कासाक गेल्ल्या 5 जाणांक पुलिसांनी भितर उडयले. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. सरकाराचे प्रशासन डिस्चार्ज जाला. 280 अधिकारी सध्या अतिरिक्त चार्ज सांबाळटात. कार्मिक खात्याच्या एका अधिकाऱ्याकडेन तर 5 चार्ज आसात. 24 अधिकाऱ्याकडेन 3 परस चड आसात. इतल्यार सोंपिल्ले ना. 10 अधिकाऱ्याचे 2 कचेऱ्यां मदले अंतर 50 ते 110 किलोमीटर. 44 अधिकाऱ्याचे 2 कचेऱ्यांतले अंतर 20 ते 50 किलोमीटर. जुईज सुद्धा सुटिल्ले ना. उत्तर गोंयचे JMFCतले 7 जुईजांकडेन अतिरिक्त ताबो आसा. पळयात रिपोर्ट. सरकार C आनी D क्लास स्टाफ भरतना फाटीं फुडें पळयना. मात जंय कामाच्या वाज्यान दीस रात तकली फोडची पडटा थंय त्या अधिकाऱ्यांक एका परस चड चार्ज दिवन ओव्हरलोड केल्यात. सध्या 33 खात्यांतले 280 अधिकारी अतिरिक्त ताबो सांबाळटात. असले सगळ्यांत चड अधिकारी कर्मिक खात्यांत, वट्ट 84 अधिकारी. त्या उपरांत शिक्षण खात्यांत 26, PWDतले 24, पुलीस आनी अकाउंट्स खात्यांतले दरेकी 18 अधिकारी, वॉटर रिसोर्सांतले 15 अधिकाऱ्याकडेन अतिरिक्त ताबो आसा. तातूंतले कांय जाण रिटायर जावन एक्सटेन्शनाचेर काम करतात. 280 अधिकाऱ्यांत 24 अधिकाऱ्यांकडेन 2 परस चड चार्ज आसात. कर्मिक खात्यांतलो नारायण परब वट्ट 5 पोस्ट सांबाळटा. साबाजी शेट्ये आनी विश्राम बोरकारा कडेन दरेकी 4 चार्ज. उरिल्ल्या 21 जाणांकडेन दरेकी 3 चार्ज आसात. कांय जाणांच्यो तर 2 कचेऱ्यो 2 पोतांचेर. यो वच करपाकूच काबार. 10 अधिकाऱ्यांचे 2 कचेऱ्यां मदले अंतर 50 ते 110 किलोमीटर. तातूंतल्या 2 जाणांचे 110 किलोमीटर. तांकां केपें सरकारी महाविद्यालयांतल्यान परवरे येवचें पडटा. 44 अधिकाऱ्यांचे 2 कचेऱ्यांतले अंतर 20 ते 50 किलोमीटर. एडिशनल पोस्टांतल्यान जुईजूय सुटिल्ले नात. उत्तर गोंय JMFCतल्या 7 जुईजांकडेन 2 अतिरिक्त पोस्ट आसात. तातूंतल्या एकट्याक तर वाळपय आनी दिवचले चार्ज आसा. दोनूय कोर्टांतले अंतर 25 किलोमीटर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.